मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 19. त्याशिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले दोग जण एक मोनाचे जावन खंयची एक वस्त मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाब ती तांकां दितलो. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 20. जंय दोग वा तेग म्हजे नवी सांगाता मेळटात, थंय हांव आसा तांच्या मदगात. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 18. देखून सतत हांव तुमकां सांगता, जे कितें संवसारी तुमी बांदतात ते सर्गी बांदून आसतले, आनी जे कितें संवसारी तुमी सोडयतात ते सर्गी सोडून आसतले. Acts of Apostle chapter 9 verse 33 and 34. थंय एनेया नांवाचो आरेगार 8 वर्सां मांद्रेक लागुल्लो तो ताका पळोवंक मेळ्ळो. पेद्रून ताका म्हळें, एनेया, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता, उठ आनी तुजे हातूळ सारके कर. आनी तक्षणच तो उठलो. Psalm 121. इस्रायेलाचो राखणो. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना, जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायेलाचो राखणो निदाना जेमेना. सरस्पोर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता, सरस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना, आनी रातचो चंद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांचो सरस्पोर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सरस्पोर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाल.